नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बड्डे फातोड्या प्लास्टीक पोतयेन गुठलावन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक उडयल्ल्या दुबावीत आवयक केली अटक। गुन्यांवाची दिली तिणें कबुली। न्यायाधीश स्वता घेतले पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ। स्मार्ट प्रदूषणा आड घातिल्ल्या 3 याचिकांचेर जाली सुनावणी। मांद्रेच्यान बेपत्तो जाल्ले नेपाळचे चेडू निमणे शिवोले सांपडले। सोयऱ्यांच्या कागाळी उपरांत फक्त 12 वरां भितर पुलिसांनी काडले ताका सोदून। काँग्रेसीचे 2 लोकसभा उमेदवार आयज जावये जाहीर। प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान दिल्लींतल्या बसकेक लायली हजेरी। मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीन अमित पालेकरा सयत 3 जाणांक धाडलो समन्स। 28 मार्चाक हजर रावपाचो आदेश। पणजेच्या महापौर पदाचेर 4थे फावट रोहित मोन्सेराताची निवड। उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक। आयुक्त क्लॅन मदिराच्या हाजेरेत जाली घोषणा। आणि आता खबरो विस्तारांत। बड्डे फातोड्या प्लास्टीक पोतयेन गुठलावन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक उडोवपी आवयक फातोर्डा पुलिशेन अटक केल्या। चौकशे उपरांत आवयन गुन्यांवाची कबुली दिली। ही फामील मूळची चंदीगड, महाराष्ट्राची। प्रियंका फर्नांडीस अशें आवयचें नांव आसा। पुलीस निरीक्षक नाथन आल्मेदा हांच्या मार्गदर्शना खाला फातोर्डे पुलिशेन ह्या प्रकरणाचो तपास केलो। आवयन आपल्याच 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकाच्या पोतयेन गुठलावन भायर उडोवपाचो प्रकार बुधवारा सकाळी बड्डे फातोर्डा घडिल्लो। भुरगे रडटा तें आयकून आशी कुशीकच्या लोकांनी पुलिसांक कळीत केल्ले। हे कोणाचे भुरगे म्हूण वासपूस केली तेन्ना प्रियंका फर्नांडीस ही त्या भुरग्याची आवय म्हूण कळ्ळें। सुरवातीक भुरगे घरान ना ते पळोवन प्रियंकान घोवाक उठयलो। घोवान भुरग्याचो सोद घेतलो। ताच्या पयलींच पुलिशेन भुरग्याक ताब्यात घेतिल्ले। ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास केलो तेन्ना कळून आयलें की आवयनूच आपल्या भुरग्याक पोतयेन गुठलावन भायर उडयल्ले खंय। चौकशे वेळार आवयन गुन्यांवाची कबुली दिली। उपरांत पुलिशेन तिका अटक केली। आयज सकाळी बड्डे फातोर्डा हांगा एक मनीसपणाक जेवणाक एक घडणूक घडली। तातूंत भितर एका आवय आपल्या स्वताच्या चलयेक 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकाक गुठलावन एक अज्ञात जाग्याचेर व्हरून सोडले। हो जागो हे जी रावताली जे कपल रावताले थंयच्यान काही मिटरांच्या अंतराचेर आशिल्लो। ताचे नंतर जेन्ना ते चली रडपाक लागले ते शेजाऱ्याक आयकूंक आयलें आनी शेजाऱ्यांनी वचून ताका हाडलें। त्याच बरोबर पुलिसांकय कळयलें। पुलीस आयले आनी पुलिसांनी हे आवयक आनी बापायक दोगांयकय ताब्यांत घेतली। चौकशे वेळार अशें आवयन मान्य केलें की आपणेच ह्या चलयेक गुठलायिल्लें आनी थंय व्हरून सोडिल्लें। ह्या आवयचें नांव आसा प्रियंका फर्नांडीस आनी एका 30 वर्सां पिरायेची ही आवय। ताका पुलिसांनी फातोर्डा पुलिसांनी सद्या अटक केल्ली आसा अंडर सेक्शन 317, 336 आनी सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट हाजे अंडर अटक केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी। स्मार्ट सिटीच्या प्रदूषणा आड घातिल्ल्या 3 याचिकांचेर उच्च न्यायालयांत बुधवारा सुनावणी जाली। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी धुल्लो नियंत्रणांत हाडपा खातीर कितें उपाय येवजण केला असो प्रश्न न्यायाधीश गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक विचारलो। तशेंच ह्या विशीं अहवालूय सादर करपाचो आदेश दिलेलो आसा। तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची स्वता न्यायाधीश एप्रिलाच्या 1 तारखेक पळोवणी करतले। Today the matter was taken up basically to understand what is the status of all the works that are going on in Panjim. The government has placed on record a chart and they've given the progress report or status report of each of the works. In terms of the chart, the expected date of completion of the works that affect the general public is 30th of June. However, government has assured that they shall do all they can to try and compel the concerned agencies to complete the works by 31st of May 2024. Honorable High Court has taken note of the submission of the made on behalf of the government, and based on that, Honorable High Court has also considered the other issues with regard to the dust pollution
the data and takes necessary measures so that the general public is not affected by the works that are going on to the extent possible, and the pollution is kept in check again to the extent possible. This is basically in the context of dust pollution. So in that regard, various directions have been given, and the matter is now fixed on the 2nd of April. There is also an inspection that will be undertaken on the 1st of April. So based on all the information that we get, necessary orders will be passed on the next date or date thereafter. मांद्र्यातल्या ओशो हिलिंग सेंटरांतल्यान बेपत्ता जाल्ली आरती गोपाल हामल पिराय 36 वर्सां ही नेपाळी तरणाटी शिवोले इश्टिणी वांगडा सापडली. नेपाळांतल्या धनगडीचे महापौर गोपाल हामल हांची ती धूव तिच्या सोयऱ्यांनी कागाळ केल्या उपरांत फक्त 12 वरां भितर गोंय पुलिसांनी तिचो सोद घेतलो. 36-year-old girl Aarti, she was reported as missing. So a complaint was received yesterday at Mandre police station, and as soon as the complaint was received, we had lodged a missing report in Mandre police station, and special teams were formed to trace the missing girl. The information at that stage was that the girl is a resident of Nepal, and she was visiting Goa as a tourist, and the information said that she was last seen at a wellness resort in Mandre. So during the course of the inquiry, several CCTV cameras were looked into. Search parties were formed specially to visit all major hospitals of Goa. All through the night, these search parties were visiting beaches and shacks just to trace the missing person, and fortunately, because of the continuous efforts by the team of Mandre police station, the missing girl was traced this morning, and we are happy to report that she is fine, and the necessary NGO support has been provided to her. First aid has also been given, and if there is any need, then as the need will arise, we will also take necessary legal action if required. All through the search operation, the family members of the missing person were in touch with Goa police, and they were being updated, and updates were also being taken from them, so that there is no communication gap of any sort. And because of all these efforts, we were able to successfully conclude this operation. And I would specially mention the good work which has been done by SDPO Perne, Mr. Juba Dalvi, and by PI Mandre and his entire team. काँग्रेसीचे गोयचे लोकसभा उमेदवार आयज निश्चित जावपाची शक्यता आसा. काँग्रेसीच्या वेंचणूक समितीची बसका आयज सांजे दिल्लीत जातली. ह्या बसकेक हजर रावपा खातीर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आयज सकाळीच दिल्ली गेल्ले. काँग्रेसीन उत्तर गोंया खातीर आदले केंद्रीय कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी सरचिटणीस विजय भिके हांची, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान सध्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दीन, आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस हांची नांवां वेंचणूक समिती कडेन धाडल्यात. ह्या नांवांचेर विचार सुरू आसा. आयज राती मेरेन काँग्रेसीचे उमेदवार निश्चित जाव येता. सगळ्या गोंयकारांक सगळे गोंयकार जे आसा ते वाट पळयता ते म्हटल्यार काँग्रेसीच्या लिस्टीन. काँग्रेसीन आजून पर्यंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आपले उमेदवार जाहीर करूंक ना. पूण अशी खबर मेळटा की आयज सांजची संक सुमार काँग्रेसीची मिटींग जी आसा ती स्टार्ट जातली दिल्ली हांगासर. केंद्रीय समिती, काँग्रेसची केंद्रीय समिती जी आसा ती मिटींग आयज सांजची संक सुरू जातली. त्या मिटींगेक अमित पाटकर, युरी आलेमाव हे सगळे हजर आसतले आणि आयज चर्चा जावन आयज रातची उशिरा कदाचित काँग्रेसीची लिस्ट जाहीर जावंक शकता. आणि जशें काँग्रेसीन सांगलां तशें उत्तर आनी दक्षिण गोंयाचे दोनूय उमेदवार ते वांगडाच जाहीर करतले आणि आयज कदाचित हे दोनूय उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजे.
पणजेचो महापौर म्हणून चौथे फावट रोहित मोन्सेराताची बिनविरोध निवड जाली जाल्यार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची तिसरे खेपेक बिनविरोध निवड जाल्या. बुधवारा सकाळी पणजे महानगरपालिकेत आयुक्त क्लॅन मदेरांच्या हाजेरीत ही घोषणा जाली. We want to continue with all the work that we've started on initially. Now, for example, also, our CCTV building had taken some time, but now you've seen they've started the leveling work. That also has not been done for the past 15 years. So we want to resolve the entire Prasad Commerce area, and we want to put up a new corporation building. Now, projects like this now will go a long way towards stabilizing the corporation's finances also. Our plan now for the corporations to be totally self-sufficient. We want to eventually want to reach a point where I want to lower taxes for the whole city. But to do that, now I need to take control of all the properties that we have currently also. And all our properties have been in some sort of litigation the other. So now we are making good progress when it comes to settling all of these issues. We are working on the market, third phase of the market, we want to get that resolved. And we want to do a national theatre, we also filed for eviction and the Muta Act. So we want to resolve all of those issues. In the meantime, we want to start, we actually want to progress on everything also. सांगोळडाचे उपसरपंच उल्हास मोरजकार हांकां पंचायतीचो वांगडी म्हणून तांकां अपात्र थारायला. सांगोळडाचे उपसरपंच उल्हास मोरजकार हांकां पंचायतीच्या बँक खात्यांतल्यान 16.10 लाख रुपया काडून ताचो गैरवापर केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान पंचायत संचालनालयान तांकां उपसरपंच पदा वयल्यान काडून उडोवपाचो आदेश दिला. सध्या तांकां पंचायतीच्या चालू टर्माच्या वांगडी पदा वयल्यान काडून उडयला आनी ते 19 मे 2026 मेरेन वेंचणुके खातीर अपात्र तांकां थारायला. सो बेजिकली आमचो अनंत तुळसकर म्हणून कंप्लेनंट आशिल्ले, ताणें कंप्लेंट घातिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार की हो जो डेप्युटी सरपंच आसा तांच्यांनी जेन्ना 2017च्या टर्मात नियरली 8 lakhs ताणें आपल्या सेल्फान विड्रॉ केल्ले. जो पंचायतीचो फंड आशिल्लो तो आपल्या सेल्फान विड्रॉ केल्लो आनी ताका करस्पॉन्डिंग रेजोल्युशन्स नाशिल्ले. ताणें जे तो पेमेंट ताणें सांगिल्लें की आमी कॅशबुकान एंट्री मारिल्ल्यो की हो पेमेंट्स आमी लेबरां खातीर केला म्हणून, बट ताचे रिसिट्स नाशिल्ले, वावचर नाशिल्ले आनी हो जो अमावंट आशिल्लो तो बजेटान सँक्शनूय नाशिल्लो. सो आमी ह्या ग्रावंडाचेर आमी कंप्लेंट घातली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार. आमी हायकोर्टान येवन हायकोर्टा कडसून डायरेक्शन घेतिल्लें की ती कंप्लेंट टायम बाउंड मॅनरान डिस्पोज ऑफ जावची, कारण तातूंत फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज आसा म्हणून, जी हायकोर्टान आमचें पेटिशन अलाव केल्लें आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक 3 म्हयन्या भितर ही कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ कर म्हणिल्ली. ती कंप्लेंट काल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डिस्पोज ऑफ केल्ली आसा आनी आमची कंप्लेंट अलाव करून उल्हास मोरजकराक डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा बिकॉज ही हॅज एक्टेड डेट्रिमेंटल टू द इंट्रस्ट ऑफ विलेज पंचायत ऑफ सांगोळडा. ताणें जे फंड्स विड्रॉल केल्ले ते फंड्स विड्रॉल एज पर प्रोसिजर नाशिल्ले म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा. अशी आयज ऑर्डर जाल्ली आसा. बुधवारा मुरगांव सडा वाठारांतल्या एमपीडीचे डॉक कामगार युनियन आनी मुरगांव पोर्ट रेल्वे कामगार युनियन कामगारांनी पतन प्राधिकरणाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलें आनी वेतन वाड करपाची मागणी केली. वेतन वाड जायना मेरेन आंदोलन फाटीं घेवचें नात अशी शिटकावणी युनियनाच्या फुडाऱ्यान दिल्या. आमचे हे वेज रिव्हिजन 2022 जानेवारीसून आमकां लागू जाल्ले आसा. आमचे वेज रिव्हिजना लागून शिपिंग मिनिस्ट्रीन BWNC स्थापित केल्ली आसा. ती जानेवारी 2022 कामगार भावांनो, BWNCचे आयज पर्यंत 7 मिटींग जाले आनी त्या मिटींगेक आमचे जे बारीक इश्यू आहात तितलेच क्लियर जाल्यात, पूण आमचो जो मेन इश्यू आसा पगारवाडीचो तो अजून पर्यंत तेजेर काहीच डिस्कशन जावूं ना. कामगार भावांनो, जेन्ना आमची 4th BWNC जाली मिटींग तेन्ना एक ठिकाण नवीनच इश्यू येयलो. त्या मिटींगेक काही पोर्टाचे चेअरमॅन आणि FA आसले. तेंच्यांनी इश्यू हाडलो की जो पोर्ट लॉसान आसा तांकां हो वेज रिव्हिजन लागू करचो न्ही म्हणून. आनी तेन्ना 5 फेडरेशनान जोरदार आवाज उठयलो आनी तेंच्यांनी सांगले जर तुमकां वेज रिव्हिजनाचे हे करपाचें आसा, हे जर उलयतात जाल्यार आमी आतांच मिटींग सोडूंक वतात. तेन्ना BWNCचो चेअरमॅन मातशी नरम जालो आनी तांणी सांगले हो इश्यू आमी सोडून दितात आनी आमी आतां
जे तुम्ही जे आमकां डिमांड दिल्ले आहात तेजेर उलयतात अशें उलोवन तेंच्यांनी जे बारीक बारीक जे इशू आसले ते क्लियर केले. आता मेन आमकां आसले आमचे वेज रिविजनाचे पगार आमकां कितली वाड जाता ती, आनी आमी वाट पळयताले 8वे मिटिंगाचे, पूण तेंच्यांनी 8वी मिटींग घेवना. तेंच्यांनी 5वी फेडरेशनाक एक प्रपोजल धाडले आनी ते सांगपा लागले की आमी तुमचो पगार वाड 5% करतात आनी तुमची DA आसा ती आमी बेजिकान मर्ज करचे ना. आयज आमी फक्त डेमॉन्स्ट्रेशन केला, फाल्यां जर गरज पडली जाल्यार आमी स्ट्रायकी करू, फाटीफुड्या पळोवपाचें ना. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीन गोयचो आप मुखेली अमित पालेकार, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नायक, भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायक हांकां समन्स जारी केला. तशेंच ह्या 4 जाणांक 28 मार्चाक चौकशे खातीर ईडीच्या कार्यालयांत हाजीर रावपाक सांगल्या. दिल्लीचे CM आणि आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हांकां ईडीन अटक केल्लेली आसा ती सगळ्यांकूच खबर आसा. लिकर प्रकरणात ही अटक जाल्लेली आसा आणि ह्या प्रकरणात जी मनी लॉन्ड्रिंग जाल्लेली आसा त्या खातीर ही अरविंद केजरीवालाक अटक केल्लेली आसा. आणि ईडीक असो दुबाव आसा की ह्या स्कॅमांचो जो पयसो येयला तो पयसो गोंयान फाटी जाल्लेल्या विधानसभेक यूज केल्लो गेलेलो आसा. जी विधानसभेक आम आदमी पार्टी कंटेस्ट केलेले आणि त्या विधानसभा निवडणुकीक आम आदमी पार्टीन हो पयसो यूज केला असो दुबाव आसा. ह्या खातीर ईडीन आयज एक समन काडला. ते समन जावन आसा आम आदमी पार्टीचे जे गोवा प्रदेशाध्यक्ष आसा अमित पालेकर त्यांच्या सयत दत्तप्रसाद नाईक, रामराव वाघ आणि भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक ह्या 4 जाणांक ईडीन समन्स काडलेले आसा. आणि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टाच्या अंडर हे समन्स जावन आसा. आणि 28 तारीख म्हणजेच फाल्यां ईडीच्या फुड्यान रावपाचो तांकां आदेश आसा. तर आम आदमी पार्टीचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष जे आसा अमित पालेकर, दत्तप्रसाद नाईक, रामराव वाघ आणि गोव्याचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक ह्या 4 जाणांनी फाल्यां ईडी मुखार येवचे अशें ईडीन समन जाहीर केल्लेलें आसा. गोमंतक TV खातीर यश आडारकर सोबत हांव विनायक सामंत. बुधवारा फोंड्या GVM महाविद्यालयाच्या सर्कला कडेन दुचाकी आणि कारी मदीं अपघात जालो. डस्टर कारीन दुचाकी गाडयेक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी महाविद्यालयाचे 2 भुरगे गंभीर तांकां दुखापत जाली. थळाव्यांनी बेगोबेग एम्ब्युलन्सीक कळीत केले. 2 ते 3 किलोमिटराचेर हॉस्पिटल आसून लेगीत एम्ब्युलन्सीक वेळ जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आमी आसा फार्मागुडयेच्या GVM कॉलेजी कडल्या सर्कला कडेन. ते तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा एक सर्कल आसा आनी हांगा 3-4 रस्ते मेळटा. एक डेंजरस झोन जावन आसा. आतांच कांय वेळा पयलीं जवळ जवळ एक वरभरा पयलीं हांगा एका डस्टर गाडयेची धडक एका दुचाकीक बसली आनी 2 जाण भुरगे, एकटो मडगांवचो आनी एकटो केपेचो, एक गंभीर रितीन हांगा जखमी जाल्ले आसात. शतांश कामत आनी समर्थ नायक. शतांश कामत हो केपेचो जाल्यार समर्थ नायक हो मडगांवचो. दोगूय भुरगे GECचे विद्यार्थी. ते आमचो आपलो वर्ग सोंपोवन घरा वताले आनी डस्टर गाडी जी आसा ती फोंडेच्यान पणजेच्या रस्त्यान वताली. ह्या सर्कला कडेन GVM कॉलेज जी आसा, GVM हायर सेकंडरी आनी कॉलेज, ह्या सर्कला कडेन वेवस्थीत सायन बोर्ड नाशिल्ल्यान आडे कडेन येवपी फाटल्या फुडल्यान येवपी गाडयांचो अदमास मेळना. ताका लागून हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाता. एका म्हयन्या पयलीं ह्याच सुवातेर एक एक्सिडेंट जाल्लो. त्या मनशाक काल म्हणजे 27 तारखेक मरण आयल्याची खबर आतांच कळ्ळ्या. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार एक्सिडेंट जायना बरोबर थळाव्यांनी 108 गाडयेक फोन केलो, पूण 108 गाडी जवळ जवळ पाऊण वरा उपरांत हांगा पावल्या. 2 ते 3 किलोमिटराचेर हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, थंय 108 गाडी आसता, पूण तिका हांगा पावपाक जवळ जवळ पाऊण वर उशीर जालो. आनी तातूंतल्या एका भुरग्याच्या कमराक मार लागिल्ल्या कारणान ताका दुसरे गाडयेन घालून व्हरपूय शक्य नाशिल्लें. सरकारान फोंडेच्या आमदारांनी ह्या गजालींचेर लक्ष घालून हांगा तातडींतले बेगीन सायन बोर्ड्स लावचे नाल्यार सिग्नल बसोवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर फार्मागुडयेच्यान हांव शेखर नायक. न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस हाणें मुंबय उच्च न्यायालयाचो कायम न्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. तशेंच गोंयांतल्या भारत देशपांडे आनी अरुण पेडणेकार हाणें सोपूत घेतलो. ज्येश्ठ न्यायाधीश महेश सोनाक हाणें न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस हांकां सोपूत दिलो.
I, Valiki Sal Oasis, having been appointed a judge of the High Court at Bombay, having been appointed a judge of the High Court at Bombay, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. That I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण आणि बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान बुधवारा कोलवा बांदिल्ल्या बेकायदेशीर मिकी रेस्टॉरंटाची पळोवणी केली. ह्या बेकायदेशीर रेस्टॉरंटाक मातये भरण करपाचे सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिल्यात. मात हो आदेश दिवन लेगीत अजून मेरेन हे काम जावंक ना. तशेंच आनीकूय कितलीशीच कोलवा दर्यादेग आणि सोनारभाटी वाठारांत आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर सील करची अशी मागणी कोलवाच्या सिवीक कन्झ्युमर फोरमाची अध्यक्ष जुडीथ आल्मेदा हाणें केल्या. The site of Mickey's Bar and Restaurant, which was finally decided by the Honorable Supreme Court in October, on 10th of October. Today was an inspection conducted by the GCZMA for compliance and the biodiversity to do the restoration works of the sand dune, because it is built on a sand dune. Now the issue here is that they have come for an inspection thinking that they have complied, but they have found a lot of violations still exist, like the boundary walls. There is still a lot of concrete stones kept here. There is the septic tank, soak pits are still existing over here. There is an overhead tank which is standing up there. It is a shocking thing that even after giving enough time to the respondent to demolish all the structures, the work has not been done. I am happy that the GCZMA has now for the first time come for an inspection to check for compliance. This is very, very important, because in 2022 several structures in Kolva and Senapati have been directed to be demolished, which have not gone in appeal. Those structures are still standing because they say that PWD has no money to bring the equipment to demolish those structures. So for the last 2 years, those structures are still standing there. They're continuing with their commercial activities. The GCZMA, I was expecting, would issue immediate closure and sealing of all these illegal structures, like the High Court has done in the case of Arambol and Kandoli and those places. The same thing should have been replicated over here. I'm hoping that the GCZMA will now start taking suo moto. देव दामोदराक नाल दवरून भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो दक्षिण गोंयांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या. बुधवारा दीसभर दाबोळे आणि वास्को मतदारसंघात भोंवडी करतले, तशेंच बेरेस्तारा, फोंडा आणि शिरोडा मतदारसंघात प्रचार करतले, अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. आज आम्ही प्रचार आजच्यान सुरू केलो वास्को मतदारसंघात संपूर्ण दिवसभर. आज सकाळी ते आयले, सकाळपासून आता दामोदराचे दर्शन घेवन प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. हाच्या नंतर मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात ते सांजे 4:30-5:30 पर्यंत ती ह्या मतदारसंघात आसतली आणि मागीर सांजची 5:30 नंतर दाबोळी मतदारसंघात. त्यामुळे आज दोन मतदारसंघ, दाबोळी आणि वास्को. फाल्यां मागीर फोंडा आणि शिरोडा. आणि त्यामुळे 5 एप्रिल पर्यंत आम्ही संपूर्ण 20 मतदारसंघा भितर तिजो दौरो जातलो. त्या दौऱ्या दरम्यान आम्ही प्रामुख्यान आमच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हांचे बरोबर तिची मिटींग आसतली, सगळ्यांनी तिचें इंट्रोडक्शन आणि परत मागीर नॉमिनेशन फायल करच्या पयलीं आनीक जो दौरो जातलो 2 वेळार, ते दौरे लोकांक मेळप, पब्लीक वगैरे हे सगळे आसतले. आणि त्यामुळे संपूर्ण उत्तर गोंय, दक्षिण गोंया भितर ही संपूर्ण हाच्या भितर म्हळ्यार आज त्याच्या बरोबर हांव आसा, आमचे आमदार आसात, आमचे सुवर्णा तेंडुलकर आमची ह्या दक्षिण गोंयची जिल्हाध्यक्ष आणि सगळे आमचे प्रमुख सगळे कार्यकर्ते आज आसात. पयलीं तुमकां शिगम्याची उलोवणीत परबीं आज आमी दामबाबाचे आशिर्वाद दर्शन घेवपाक आयल्या आनी हांव दामबाबाक हें मागतां की सगळ्या गोंयकारांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें, सगळ्यांचें देव बरें करूं.
जय गोवा, जय भारत. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी प्रदूषणा आड लोकांनी घातिल्ल्या याचिकाचे आपूण स्वागत करता. कॉन्ट्रॅक्टराच्या हलगर्जीपणान स्मार्ट सिटीच्या कामाचो लोकांक त्रास सोंसचो पडटालो, देखून लोकांनी फायल केल्ल्या PILाक तेंको दिता अशें मत महापालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. See, now the contractors, if they have not also been following that, I think it is correct. If people filed, I think it is good. Also, the contractors also should learn a lesson that they also are causing a lot of inconvenience to the people. I mean, we have been out there addressing the issues of the people now since day one also. Now it's good. I welcome this. We've been going out and doing inspections also now with everything also now. So even now the works that some of the contractors have done, they have sealed some of our drains. Now we have asked them. Now this is, I think this is the first time also that they've opened up these drains after 20 years also now. There's huge Portuguese drains that we have now. They are getting those done roads there also. Yeah, last year also, see, even, I just want to remind you all, even last year also there was no major flooding in Panjim. That is the first time in, I think, 2 decades that it has thing. That in itself is a huge feat. We worked with the contractors gave us labor, we opened up some of the old Portuguese drains. So like that we want to make sure that this year also there are no issues. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.